हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरी आहे. सजमता सगळी बरी आहे म्हणून. आणि हांव ह्या बरो आता ते सकाळी जालें 10:30 आणि आता आमी गेलो. टायम जाला शूटा वचपाचो. एक्चुअली आज म्हाका शूट आहा. शूट एक्चुअली म्हाका देपरां आहलोलो, बट मातशें प्रॉब्लम जालें. कन्विनियन्स शूट आहा म्हाका, पूण मातशें मॅसी जालो आज शूट. सो चोया कितें जाता तें म्हाकाय खबर ना, कित्याक म्हाका आनी काही काम वचपा जाय इवनिंग. आनी आतां देपरां म्हणटा कुमन्या आहा. सो मातशें जालो आहा. सो चोया कितको वयता शूट आज. सो म्हाका काय खबर ना, काय आयडिया ना कितको वयता म्हणून. आनी सद्या बस घायलो ना बायले मातशें बस हाड वच घायनासतना मागीर सोदतालो. सो चोयता सद्या. सो गाडी घेवन वयता. पयलीं आयलिंग स्टार्ट. ओके. आनी कार मोठी सदां मातशें पयलीं स्टार्ट मारून दवरपा जाय मॉर्निंग. हेका लागून मातशें तें आयलिंगा लागून मातशें ती वयर वयर सरों जाय. सो आतां हांव वयता भायली टाटा मोटा आनी गेलो समतो शूटा. आनी समतो मागीर वयता सो मेळटा. बायली ते टाटा करून गेली भितर. आपूण आज न्हेसलो ना, ते सारकें न्हेसलो ना. आपूण येना खंय, आपूण मागीर काडटा खंय. सो हांव थंय सरलो आतां भायर वचपा. म्हाका आज पयस वचपा नाका. सद्या कुर्तोरी वचपा जाय म्हाका. म्हाका भातू कोडलो हांवें मस्त आज. सो आतां त्या पावलो कुर्तोरी. सद्या ग्रावंडाचेर पार्किंगाक आयलें. कुर्तोरी चर्च. आनी सद्या मीस आजू काबार जालो ना. सो मीस काबार जावपा म्हाका दिसता आनी एक 10-15 मिनट लागतल्यो. आनी हांव मातशें पयलो वयला, कित्याक हिंग मागीर काबार जालो म्हणटकीर लेट पावलो जाल्यार मागीर तुका थिंग भितर वचपा टायम जाता. सो हांव मातशें पयलो रेडी बी जायत रावता हिंग मागीर म्हणटा. सो आनी मागीर मातशें टायमार पयलें येता, कित्याक एक फावटी क्लायंट फाटल्यान आसताय. सो मातशें फोन मारताय बेगीन यो. क्लायंट सांगताय बेगीन येयाय म्हूण. सो तेका लागून हांव बेगीन येता. आनी एक्चुअली मुगे सदांचो टायमींग म्हाका 10 सांगयला. हांव 10 मिनट आसता तुका टच आसतलो लोकेशनाचेर. केन्ना इनकेस केन्ना टायम जालो जाल्यार टायम, ना जाल्यार मुगे ऑन टायम म्हणटा तशें करून. सो चोया आतां कितलें खबर आसा तें. आज सद्या टायम आमगे जाला कितलो जाला. ओके, आतां 10:33 जाला टायम सद्या. सो आनी म्हाका सद्या आनी 10 मिनटान जातलें काबार. आनी मागीर तेंगे तो सर्टिफिकेट दिताय. आनी मागीर तेंगे ती केक कटींग आनी मागीर तेंगे स्नॅक्स बी म्हणल्यार आनी सारके 25 मिनट्स तेंगे वयताय सारक्यो मागीर. कित्याक हें सगळें कुमन्या कोण मातशें एक्सपिरियन्स जालो आहा सारकी चोडवलें. चोया तेंगा मातशें बसून रावता. आनी मागीर मीस काबार जालो म्हणटकीर मागीर मुखार वयता. सो आतां शूटा सावन येयलो घरा. आनी आतां टायम जाला 5 जालीं. आनी शूट जालो म्हगेलो कंप्लीट बरोवपाचें जालो. सगळें ओके जाल्लोलें. आनी आतां वयता नेक्स्ट कामां. आनी कोणा पयलींचो म्हगे ब्लॉग चोयता तेका कडेन खबर आसतली की हांव काम आनी फोटोशूटा भायर आनी एक काम करता म्हूण. आनी तें काम कितें तें अद्या खबर आसतलें. काडा मरे राव तेंका लॉक करून दिता जायना राव. सो थोड्यां कडेन खबर आसतली हांव काम कितें करता तो. थोड्यां कडेन खबर ना. हांव पयलें केसो काम करता तो. एक्चुअली हांव हें कशें न्ही पयलें लायक शूट ना तेदोना आनी एक कामां वयता. तें म्हणल्यार बँड सेटअप. जाय थोड्यां खबर आहा हांव खूच बँडा सेटअप मारपा वयता तो. आनी थोड्या कडेन खबर ना. सो थोड्या खबर ना तेंकां मुखार दाखयता. सो सद्या आतां हांव सोदता भायर आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो सद्या हांव तें पावला फालां. आनी म्हज्या हाडल्यार चोवपा शकताय तुमी. सद्या रेडी जाता. आनी कोणा खबर ना तेंकां दाखयता हांव म्हज्या बँडा सेटअप मारपा येता दाखयता. आनी तें हे बँड क्लेजस. हे बँडा सेटअप मारपा येता. हे आख्खें रेडी केलां. हे फूल सेटअप मारला सद्या. आनी ते आपलें एक काम कोताय सावंड सेटअप रेडी. सावंड आमगे रेडी सगलो. डेकोय तेंगे जालो ऑलमोस्ट रेडी. फकत लायटींग थोडेशें उरलां. आनी हें लोकेशन हॉला वेन्यू जावन आसा व्हायट हावस. सो चोया.
आता मी गेले झाले काम काबार आणि आता वयता घरा आणि आता सद्या उडो भायर सरलेलो आणि आता थंय पावलो हांव मायणा सद्या ते ग्लास मातशें चिकला आहा सो तेका लागून मातशें ब्लर दिसता पडत चले आणि आता सद्या टायम जाल ती 10:30 जाले दिसता म्हाका वया 10:30 जाली 10:30 म्हळ्यार जाल मी कामाची बी काबार कित्याक थिंगा हॉल 10 म्हळ्यार काबार जाता तुमकां खबर आसतली व्हायट हावस सो थिंगा 10 म्युजीक बंद सो तेच्या फाटल्यान मुगे 20 मिनिट्स लागता म्हाका काडपाक मागीर तेच्या फाटल्यान हांव स्वता रोखडो भायर आतां वयता ह्या घराको कितको तें म्हूण खबर ना म्हाका आमगे आहात मॅडम कुर्तोरी आणि कुर्तोरीच्याच लायटी घायलो आयच्याची दिसतात राती कडेन ते मातशा ब्ले दिसते पण आसतली चिकलाची मुगे गाड मातशा चिकला आहा तेका लागून ते मार्केट सो तुमकां सोमतो घराको पावल म्हणटरी मेळटा सोमतो सो ते आतां पावलो घरा आनी घरा पावन न्हांवन फ्रेश जायन जेल बीन आनी सोमतें वचपाचें न्हिदपाक आनी ब्लॉग एडिट करपाचो आनी आतां एक्चुली पावलोलो घरा 11 पयलो आनी आतां टायम जालो तुमकां 8 टायम जालो तें आतां तो टायम जाला 12:10 जालें आतां आनी येता एकदम राती कडेन ते हा पाहिजे लायटी पेटे काय सगळं एकाच्या एक पटपट मसायचो ओके सर हांवें पेटोवन पेटोवं ना मस्त हांव काय खबर ना आनी ते रातीको येदो आयस्क्रीम खावपाची आनी हांव थंडी भायर काड तो तुजी चोय मागीर हांव कितें करता हांव खायना आमगे मॅडम राती बरी आयस्क्रीम दोकीत सारकी आनी काय लागता का न्ही गो आयस्क्रीम मेळ्ळ्यार कितू जेल गो तूं आं तापल म्हणटा तसलें तें गेलें सो आनी हाज्या कमेंट चला जायता आनी जालें आमगेली लव मॅरेज कितें कोती सांगाय म्हूण एक्चुली आमगेली लव मॅरेज हय गो हय मान कितें जालें थंय जाल्यार म्हणून गो आं तें हापा बिजी आहा आनी त्या तेंपाना तेंपाना ताका दाखोयनाक म्हणून जाण आपल्यान कितें नायट ड्रेसाचें ताका लागून आनी हांव ब्लॉग हिंगा काबार करता समजा तुमकां व्हिडिओ लायक जाला आसता म्हणून आनी जर तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक करात आनी चॅनला चेंज जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय Good night. गुड नाईट